गोंय सरकारान सरकारी यंत्रणेचो वापर करून गोंयकारांचो आवाज चिड्डपाचो प्रयत्न चलयल्ल्यान गोंय प्रदेश काँग्रेसीन बुधवारा दीस उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी पुलीस मुख्यालयाचेर मोर्चा काडून जिल्लोधिकारी आनी पुलीस महानिरीक्षकाक निवेदन दिलां। एक देश एक कायदो ह्या तत्वान सरकार चलता। त्या देशान लोकांक एक कायदो आनी मंत्र्याक दुसरो कायदो आसपाक शकना। गोंय सरकार जर संकल्प आमोणकराक अरेस्ट करता जाल्यार तेच गुन्हे मुखेलमंत्री सावंत आनी हेर मंत्र्यांनी केल्यात। तांकांय पुलिसांनी अरेस्ट करचे म्हूण निवेदनान मागणी केल्या। हे लोकशाही राज्य आसा, हिटलरशाय न्ही। गोंय सरकारान लोकांचो आवाज बंद करपाक सरकारी यंत्रणेचो वापर करून हिटलरशार सारको वागचो न्ही, अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष म्हणटा। If you are implementing the laws, apply the laws to all. If Sankalp can be arrested for not wearing the mask, why not the chief minister? The chief minister has to be arrested first. You are learning on this representation. I'll just go through it. I'll discuss with the collector, and appropriate action will be taken against it. Can you expect action as for the see, you cannot have the one law for the citizens and one law for the chief minister. All are equal before the law. Agreed. But we'll see. We'll examine your complaint, and accordingly action will be taken. Promise. तो रेज करता आसतना ताणें मास्क घालून आशिल्ले, हे सारकी सिली इश्यूज ह्या हेजेर ताका रातचे मिडनायट अरेस्ट केलो। आमी आयज IGPक मेळ्ळ्यात आनी ताचे पयलीं आमी कलेक्टराक एक मेमोरेंडम दिला। हेजे पयलीं गव्हर्मेंटचे वेगवेगळे मिनिस्टर्स इन्क्लुडिंग चीफ मिनिस्टर हाणें जे MHA गायडलायन्स ज्यो आशिल्ल्यो कोविडा खातीर इश्यू केल्ल्यो त्यो कंप्लीट वायलेशन केल्ल्यो आनी तेजेर पुलिसांनी आनी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान कांयच एक्शन घेवनाशिल्लें। आनी तुमी सादे हेजेर एक संकल्प आमोणकराक जो लोकांचो इश्यू रेज करता ताका तुमी मिडनायट अरेस्ट करतात। त्या हेजेर इमिजिएटली एक म्हणजे पयलीं डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, माविन गुदिनो मिनिस्टर आनी बाकीचे हेर जे आमदार वास्को जे ब्रिजाचे इनॉग्रेशन केलें थंय जवळ जवळ 100 लोक आशिल्ले आनी थंय कंप्लीट वायलेशन MHA गायडलायन्स कंप्लीट वायलेशन केले आसा। तेजेर कंप्लेन आमी आयज IGPक दिल्ली आसा। IGPक सांगलां की आयज तुमी तुमच्या जी आयज आतां तेंची मिटींग आसा दिनाचेर त्या हितूंक तुमी रेज करात। तुमी जर गोंयकारांक एक सिग्नल धाडटले की पुलीस म्हणजे अपरायट, पुलीस वील नॉट डू एनी फेवर्स टू एनीबडी, द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन, द चीफ मिनिस्टर एंड संकल्प द लॉ इज सेम, देन दे शुड इमिजिएटली अरेस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा and the panchayat minister and the MLAs who are present there who has violated the MHA guidelines immediately, and the signal will be clear that law, in terms of law, all are equal. म्हणजे मुख्यमंत्र्याक वेगळो कायदो, पंचायत मिनिस्टर वेगळो कायदो आनी संकल्प आमोणकरा वेगळो कायदो हे जावपाक शकना। सपोज संकल्प आमोणकरा तुम्ही अरेस्ट करता आसतना तेणे वास्को जे सेंटर जाता त्या खातीर ओपोज केलो जाल्यार बाबू कवळेकरान केपे सेंटर हें करपाक बाबू कवळेकराक ओपोज केल्लो तेन्ना बाबू कवळेकराकूय इमिजिएटली अरेस्ट करपाक जाय जसो तुमी संकल्प आमोणकरा अरेस्ट केला। निलेश काब्रालान कुडचड्यार हो इश्यू रेज केल्लो तेन्ना सेंटर, कारण हे पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह संकल्प आमोणकरूय लोकां खातीर काम करता। जर लोकांचे प्रश्न जर ते रेज करपाक शकनात आनी रेज केले म्हणून जर अरेस्ट जाता संकल्प आमोणकर जाल्यार सगळ्यांक कायदो समान दिवपाक जाय। ह्या दोनूय मिनिस्टरांक, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी निलेश काब्रालाक इमिजिएटली अरेस्ट जावपाक जाय। आनी जर तर वायलेशनाक जर हें जाता जाल्यार चीफ मिनिस्टराक अरेस्ट करून म्हाका दिसता एक देशांत तुमी सिग्नल धाडटले, पुलीस डिपार्टमेंट दाखयतले की आमी कोणाक बॅन जायनात। आमी मुख्यमंत्र्याकूय कायदो जर तेणी ब्रेक केलो जाल्यार मुख्यमंत्र्याकूय आमी अरेस्ट करपाची कापस्ताद पुलीस दाखयतात हे आमी आयज IGPक रिक्वेस्ट केल्लो आसा। तुम्ही एक स्ट्रॉंग सिग्नल दियात, कारण तुम्ही बारीक मनशांक तुम्ही चिड्डितात, मोटरसायकल पायलट आनी कोण आसा तांकां तुम्ही फायन दितात इमिजिएटली, बारीक लोकांक तुम्ही चिड्डीत असतात म्हणजे तुमचे कडेन पुलिसां कडेन पावर आसा म्हणून तुम्ही बारीक जांकां वीक आसा तांकां तुम्ही तेंचेर अटॅक करतले आनी मुख्यमंत्री आनी मिनिस्टर हेंचे कडेन पावर आसा म्हणून पुलीस तांकां मोकळीकाय दितली। हो अन्याय आमी जावपाक दिवपाना आनी त्या खातीर आयज सांगलां की आमी इमिजिएटली पुलिसान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय। फाल्यां आनी एक पुलीस कंप्लेन आनी एक कंप्लेन आमी मुख्यमंत्र्याचेर फायल करतले
जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक एमएचे गायडलायन चालू असताना मुख्यमंत्र्यांनी कितल्योश्योच सभा आयोजीत केल्या आणि त्यो अटेंड केल्ल्यो आसा. जर मुख्यमंत्री एमएचे गायडलायन्स वायलन्स करता आणि पुलीस आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट जर फक्त त्या भग्याची भूमिका करतले जाल्यार पुलिसांची आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटची गरजूच ना गोंयांत. तुम्ही जर सरकाराक आणि सरकार मंत्र्याचे जर बीजेपी सरकार म्हणून जे आसा तेंगे पार्टी ऑफिस बनार एक कायदो आणि ओपोजिशन आणि सामान्य मनशा जर वेगळे कायदे असतले जाल्यार हे आमी एक्सेप्ट करपाना. आणि जो मिडनाईट वचून अरेस्ट करता जो पीआय लोकल पीआय जे ऑफिसर कोण इन्वॉल्व आशिल्ले संकल्प आमोणकराक बेकायदेशीर जर जाले अरेस्ट म्हणजे तुम्ही जर हांकां अरेस्ट केन्ना जाल्यार संकल्प आमोणकराची अरेस्ट ही बेकायदेशीर जातली. जर तुम्ही मुख्यमंत्री अरेस्ट करनात, मंत्री अरेस्ट करनात, डेप्युटी सीएम अरेस्ट करनात जाल्यार संकल्प आमोणकराची अरेस्ट ही बेकायदेशीर अरेस्ट जाहीर जातली. आणि तेन्ना जे पुलीस इन्स्पेक्टर आणि ऑफिसर थंय इन्वॉल्व आसात तेंचेर इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय, तांकां इमिजिएटली सस्पेंड जावपाक जाय. आमी हेचेर सगळ्यांचेर एफआयआर रजिस्टर करतले.